जेजू आमचो उरलोला तुझे दवरला आमकां बेगितो येता जेजू आमच्या तुझे सोशी रावून रावून आमी येता तुझे बेसांव आमकां मागता तुझे बेगेन आमी रिवता जेजू आमच्या तुझे सोशी रावून रावून आमी येता तुझे बेसांव आमकां मागता तुझे बेगेन आमी लिपता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सांताना पास्कॉल ग्राव ताच्या म्हयन्याचो उगडास करून आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या इवन जोकिना कुतिनो हिच्या आत्मे पासत तिच्या म्हयन्याचो उगडास करून तांकां दोगांयकूय सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण आमी मागुया आनी दोनूय घोराब्यांक फावो ती बुजवण देवान दिवंक तांचे पासत खेरीत भाशेन ह्या आयचे मिसाचे भेटींत आमी मागुया. आयज बावार्थाची दिवटी पेटयता जॉर्ज पायस आनी फामील. देवान सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी जी कोण भर करून बरी नात आपणा पासत मागूंक लायलां तांकां देवान पिकोवणेचो हात लावंक तांकां तांच्या कोश्टांनी आदार आनी बुजवण मेळूंक तांचे पासत मागुया. पिडेस्तांची सेवा करतात त्या दोतोरां पासत नर्सी पासत आनी हेर जे मेडिकल स्टाफ आसात तांचे पासत मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. पापाचे अनुभुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या देवापाची आनी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसूं. आवयो भुरग्यांक घेवन जेजूशी येताल्यो आनी सीस हाडयतात आनी जेजू बोबाड करता. भुरग्यांक म्हजेशी येवं दी तांचे सर्गीचें राज आसा. भुरग्यांक हात लावपाची भुरग्यांक हांक्यांक घेवपाची भुरग्यांक पोल्याशी दवरपाची ही आस तांची. आमकां मोग आहा भुरग्यांचो. मोग काळजांतून दवरता जाल्यार एक चीट हांवें बरयता ती चीट पोस्ट करिना अशें जाता. सो काळजांत मोग आहा तो आमी दाखोवंक जाय आनी जेजून भुरग्यां सगळें मोग दाखयलो. हेंच आमचे गरजांनी भुरग्यांक जेजूशी हाडूंक जाय आमचेशी हाडूंक जाय आनी तांचेर आशिर्वाद पडटलो. आनी मिसान आमकां फावो तो वांटमेचे खातीर सुरवातीक देवाच्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तळान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. सौभाग्य सदां जावपाक मेळ्ळे भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरस्प्रद्या लागीं विकोराक म्हणटा. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमया काकूत कोर. प्रार्थना.
देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, जेजूच्या कुर्साच्या गुटा वरवीं ती आमकां जिंकोरून घेतली आनी ताचे पुनर्जनपणा वरवीं सासणाचे मोहिमेक आमचे ती मोर मारली. पास्कवालचे पुताक, इवन जोकिनाचे दुवेक हे जिविताचे सर बांदपांतली सुटोय आनी तुज्या विचलल्या सांगाता तुजी महिमा ताका फावो कर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासना. जोशुएच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोशुएन सगले पोरचेक म्हणलें, आतां तुमी देवाचें बें दवरात आनी सोपुर्णायेन आनी विस्वाशीपणान ताची सेवा करात. नदयेचे पोलतोडी आनी इजिप्तांत आसतना तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाक सोडून दियात आनी सर्वेस्पराची सेवा करात. पूण सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाचीच कोत्तल्यात ते आयजूच विचून काडात. नदयेचे पोलतोडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाची व तुमी आतां जियेतात त्या देसांतल्या आमोरितांच्या देवाची. पूण हांव आनी म्हजो कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा कोत्तल्या. पोरजेन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनान नाच. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्या मुखार व्हडलीं अजापां केलीं आनी आमी चलतांव ते वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताना आमकां सांबाळली. त्या भायर सर्वेस्परान आमच्या दोळ्या मुखार त्या सगल्या लोकांक आनी ह्या देसांत जियेतल्या त्या आमोरीत लोकांक पयस धांवडायले. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा कोत्तल्या, कित्याक तो आमचो देव. तेन्ना जोशुएन पोरजेक म्हणलें, तुमच्यान सर्वेस्पराची सेवा करूंक जावचें ना, कित्याक तो पवित्र देव. तुमचे अपराध आनी पातकां बोक्षीचो ना तसलो प्रेमसायेचो देव तो. पोरक्या देवाची सेवा करूंक तुमी सर्वेस्पराक सोडच्यात जाल्यार तुमकां इतलें बोलेपण दाखयल्या उपरांत तो तुमचेर नोश धाडटलो आनी तुमचो नाश कोत्तलो. पोरचेन जोशुएक जाप दिली, ना, आमी सर्वेस्पराची सेवा कोत्तल्या. तेन्ना जोशुएन पोरचेक म्हणलें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी ताका विंचून काडला म्हूण तुमीच गोवाय. तेन्ना जबाब दिलो, होय, आमी गोवाय. तशें जाल्यार तुमचे मोदे आसात त्या पोरक्या देवाक पाठ करात आनी तुमची काळजां सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक दियात. पोरचेन जोशुएक जबाब दिलो, सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करूंक आमी विचून काडलां आनी ताकाच उतराक आमी पाळो दितल्या. त्या दिसा जोशुएन पोरचे खातीर एक करार केलो आनी सिक्कीम गांवांत तांकां कायदे आनी नेम दिले. जोशुएन ही उतरां देवाचे समृद्धीच्या पुस्तकार बरयलीं. तेन्ना ताणें एक व्हड फातर घेतली आनी सर्वेस्पराच्या पवित्र जाग्यार सिंदूर रुखा खाला ती दवरली. आनी जोशुएन सगले पोरचेक म्हणलें, पळयात, ही फातर आमचेर आड गोवाय दितली, कित्याक सर्वेस्परान उलयल्यान ती सगलीं उतरां तिणें आयकल्यान. तुमच्या देवाक तुमी पाठ करशात जाल्यार ही फातर तुमचेर आड गोवाय दितली. उपरांत जोशुएन पोरचेक धाडून दिली आनी जण एकलो आपल्या गांवघरा पत्तलो. हे सगळें जाल्या उपरांत जोशुए नुनेचो पूत सर्वेस्पराचो सेवक मेलो. तेन्ना ताका 110 वर्सां आसलीं. देवाचें उतर हे
जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजें दोन गिरेस्तकाय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिन वाचतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. उद्गार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिन वाचतां. कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केल्याय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातव्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून सुपुल्ल्या भुरग्यांचेर आपलो हात दवरूंक मागणें करचे खातीर लोकांन ताका ताचे सरशी हाडली. शीस ताका बोबाड करूंक लागले, पूण जेजून ताका सांगलें, भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक दियात आनी ताका आडाय नाकात. कित्याक सर्गीचें राज असल्याचेंच. मागीर तांचेर ताणें आपले हात दवरले. थंयचो भायर सरून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. एक दादलो जिवाक बरें ना म्हूण दोतोराशी वेता. जिवाक बरें दिसना म्हूण एक दादलो दोतोराशी वेता आनी दोतोराक मेळटा आनी दोतोर ताका सांगता, बेस्ट थिंग तुका बेस्ट. तुवें सिगरेट उडटा ती सोडची, डायट करचें आनी वॉकाक वचचें, हें बेस्ट तुका. तेन्ना ह्या मनशान म्हणलें, दुसरें कितें तेज्या फाटल्यान, बेस्ता फाटल्यान दुसरें आनी कितें तें दी म्हाका. आनी तेन्ना दोतोर म्हणटा, तें तुका उपकारचें ना, तुका बेस्ट तें तुका सांगलां. तर आयज भयणान बांद आमी पळयता, जोसुआ पासायले गांत पावले ते, जॉर्दान क्रॉस केली, पासायले देसांत पावले. आनी पावतोच सगल्या लोकांक कापून हाडटा, सगल्या लोकांक कापून हाडटा आनी उगडास कोत्ता. जे मनीस इजिप्तांतले भायर सरूंक नासले, ओरोण्यांत जल्मल्ले आहले थंयसर, आनीक योजापान ध्यान केलें ओरोण्यांत भयणांत बांद. उदक नासलें, उदक दिलें,
तोडपांतलें उदक भायर सरलें, जेवण नासलें माना दिलो, मांस मागतालीं, मांस पडटालें, हे भाशेन ताका दादोशी केली. पूण दुसरे दिसा विसरतालीं. आयज कितें केलां तें दुसरे दिसा विसरतालें. परतून परतून गुणगुणटालीं, परतून परतून गुणगुणटालीं. आनी ते पासत देवान म्हणलें 20 वर्सां, आनी 20 वर्सां वयली आहात तीं ह्या ओरोण्याक मोडटलीं, पासायल्या गांवांत पावचीं ना. तर आयज जोशुआ उगडास करता. देवान इतलें अजापां केल्यान विसरो नाकात, दुसऱ्या देवा फाटल्यान वचो नाकात. आनीक हें बासावणी लोकांची मानून घेतली. आनी म्हणलें हांव आनी म्हजी फामील आमच्या देवाक, पुर्वजांच्या देवाक, आब्राच्या देवाक, इजाकाच्या देवाक, जाकोबाच्या देवाक आमी नमस्कार करतलो. आनी तेन्ना मिडान बांदो जोशुआन हे पुस्तकार बरयली ही बासावणी. तितल्यान न्हू एक फातर घालो थंयसर. ही बासावणी जाली तेन्ना तो बेंजार केलो आनी एक खुणाक कशी हो गोंय दितलो फातर. तुमी उतरां वय म्हणलां तें फाल्यां ना म्हणीत जाल्यार हो फातर गोंय दितलो. तुमी तर देवाक विसरच्यात तो तुमचें निसंटोन करतलो अशें सांगता. तर बिडांत बांदो आमकां पयली सुवातेर विजडम जाणवाय जाय. बेस्ट तें सोदून काडपाक. तेन्ना दोतोरान म्हणलें बेस्ट तुका हें बेस्ट तें सोदून काडपाक आमकां जाणवाय जाय संवसारांत. दुसरें कशे भाशेन तें पाडपाक जाय, स्कील. हें विचून काडलां तें कशे भाशेन पाडपाक जाय, स्कील. आनी तिसरें जावन आसा पाळ्ळें म्हणटूच आमी बरें जाता, वची बरें जाता. तर आमकांय भिडांत बांदो जेजू क्रिस्तान अजापां करून दवरल्यांत, अजापां करून दवरल्यांत. आनी अजापां जावन आसात आमी पोत्तून पोत्तून उगडास कोत्ता हो पास्काचो गूट. जेजू आयलो, कुश्टलो, जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला आनी जेजू स्वर्गार गेलो. हे पातकाचें रीण ताणें फारीक केलें. आमच्यान कशें अनुपकारी जावंक जाता ताका? जेजू कशें अनुपकारी जावंक जाता? सगळ्या मनशांची सोडवण केली. कुर्सार मेलो, लोजेचें मरण सोंसलें, किरमींदर कसो मेलो आमचे पासत, लज भोगली. आनी हो फातर जावन आसा इगोज, आमचे इगोर्जो जावन आसा फातर, जी आमी बासावणी केल्ली आहा. बातिजमांत बासावणी केल्ली आहा, क्रिजमांत बासावणी केल्ली आहा. होय हांव सत मानता, होय हांव पाठ कोत्ता देंवचाराक, ताच्या बुलोवण्याक, कोन्याक सगळ्याक पाठ कोत्ता. ही बासावणी हो फातर हांगासर आहा आमचे इगोर्जेन. इगोज जावन आसा फातर. आनी तीच इगोज जर ही आमची बासावणी मोडली जाल्यार गोंय दितली. तर आमी जेजूक मानून घेतला, जेजू आमचो सरवंडार. जशें इज्रायल पर्जेन देवाक मानून घेतलेलो, ताका सोडयली इजिप्तांतली, तेच भाशेन जेजून आमकां सोडयली देंवचाराच्या हातांतली. Hallelujah. C32, page number 42. C32. Glory
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. कोणवाड्या बापा, आमी मरून मोहिमेक पुनोज जेवन जावचे खातीर जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनोज जेवन जालो. वताचो वाकाणणेचो आनी फारीकपणाचो योर्न मोयपासान मानून घे. आनी हो संवसारांत तरल्याक सातान पास्कॉल आमचे भयणीक, तेज बरा आयवन जोकिना तिकाय मैमोन जिविता कुटूंब फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काडे आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. थंय सगळें रोसना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताचे देवपण आमा समेस्तांक तें वांटो दिलोय. सैमान करो देंवतो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रोसने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव कुत्तेल्याक सासणी विताचें कारण केलोय. तर आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सल दरबारा संगाती जे मोहिमेच कितून एका स्थळ्यान आमी गायता. बापा, कोरोस तूं पवीत, तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवीत कोरम्या मागता. जावं ते आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेश परी जाण जातोस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक
आमकां फोग केलें दिवका आमी तुका दिन वाचता आनी जेज कुळार गावशितेल्या मास मेस्ताक पवित्र आत्मेवर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा साल्वादोर आनी इवन जोकिना हांची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली 1 म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन व्हेली. जशीं पवित्र स्नाना वरवीं ती जेजू बरोबर मेली तशींच ती ताचे बरोबर पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या हेर सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाचो बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमी देवाक भास दिल्ली आसा. सैतानाक पाठ करतले हांव आनी जेजूचेर बापाचेर पवित्र आत्म्याचेर स्वत मानतले हांव. ह्यो आमच्यो भासावणी केल्ल्यो बावतिजमांत आनी दर पास्कांचे रातीक ह्यो आमी सांबाळपाक सगळे आमच्या बापा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सगळ्यात तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमकां जावं तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां प्रेम नाका वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूं तिका कोडांत सांबाळ. जो जेता राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. देवाचे सेवे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. हो जेजू द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटी. हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आखोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थया. सर्गीचे बापा सासनाच्या जिविताच्या संस्कारान वांटो घेतल्या उपरांत विस्वास आमच्या लागीं मागता. सांताना पास्कॉल आनी आयवान जोकिना ह्या आमच्या भयणाक प्रिद्वेच्या करारान वांटो दिलोय तशें आतां संस्कारा वरवीं ताका पूर्ण निर्मळ करून जेजून जोडले सर्गीच्या शांतीन सासनाक ताका वांटो दी. ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घेवया E6 पेज नंबर 80.